नमस्कार, हांव सरितास कोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया रव्याचे पातळ कुरकुरीत डोसा। रव्याचे पोळे करपाक एक वाटी हांवें बारीक रवो घेतला। हांवें रवो घेता आसतना सामको बारीक मेळटा तो घेतला। ताज्या जाग्यार मातसो मोठो मेळटा तो रवो घेतल्यार जाता। मोठो रवो घेतलो जाल्यार 10-15 मिनटां उदकान भिजत घालून दवरपाक जाय। तातूंत हांव घालता अर्द वाटी तांदळाचें पीठ, अर्द कांदो आनी थोडीशी हरवी मिरसांग हांवें बारीक चिरून घेतल्या ती घालता। हरवी मिरसांग घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। थोडीशी ओली कोथमीर बारीक शिनून घेतल्या ती घालता। तातूंत घालुया चवी पुरते मीठ, मिक्स करून घेवया। हातूंत थोडे थोडे उदक घालून आमकां पीठ कालोवन घेवपाक जाय। पीठ अशें सारकें मिक्स करून घेवपाक जाय। पिठान अजिबात गुळे उरपाक जायना। पीठ सारकें व्यवस्थित कालोवन घेवपाक जाय। पीठ अशें कालोवन घेवपाक जाय, इतले पातळ जावपाक जाय। गॅसार हांवें पॅन तापत दवरला, ताका हांव थोडेशें तेल लावन घेता। पीठ घालता आसतना पयलीं अशें आमकां धवळून घेवपाक जाय। असो पातळ पोळो घालून घेवपाक जाय। ताजेर हांव थोडेशें तेल सोडटा। हाजेर झाकण घालून दवरया। गॅसाची फ्लेम मिडियम दवरल्या। आता पोळो परतून घेवया। अशें सायडींतल्यान पयलीं कडो सोडून घेवपाक जाय। दोन्ही वाटल्यान बरो कुरकुरीत भाजून घेवपाक जाय। एकदम पातळ कुरकुरीत रवा डोसा तयार आसा। पळयात, मस्त एकदम कुरकुरीत जाला। रव्याचे पोळे पातळ आणि कुरकुरीत, खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।